नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशात फूट घालप्या 8 नागरिकांनी एकवटीत रावपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. सोमनाथ स्वाभिमान पर्वात प्रधानमंत्र्यांची खासा उपस्थिती. वायब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषदेचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी राजकोटात जाले. 14 नवे ग्रीनफील्ड स्मार्ट उद्देगीक इस्टेट्स आणि खाशेले वैजकी उपकरण पार्का सहित महत्वाच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी अनावरण. भाजपाच्या फुडारपणाखाला केरळाक गरज नव्या नेतृत्वाची. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी तिरुअनंतपुरमात केले मार्गदर्शन. फकत साधन सुविधाच न्हय तर मनीस संसाधन तयार करप हे सरकारचे ध्येय आसा. मुखेलमंत्र्यांनी आदी लोकोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्यात केले उलो. आणि युनिटी मॉला आड कांय जण थळाव्यांक भडकयतात असो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचो आरोप. आणि आता खबरो विस्तारान. नागरिकांनी एकवटीत रावन देशात फूट घालपाचे कट रचपी सगळ्या शक्तींक हारावपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. आयज गुजरातातल्या प्रभास पतन हांगा आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ह्या कार्यावळीत एका व्हडा मेळाव्याक ते संबोधित करताले. भूतकाळाकडेन खोलायेन जोडून रावन विकसीत भारताच्या कामाक मुखार व्हरतना सगळ्यांनी एकठांय रावचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी मारलो. सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है. साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है. जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए. हाच्या पयलीं आपल्या गुजरात भोंवडेच्या दुसऱ्या दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इतिहासीक सोमनाथ स्वाभिमान पर्वाचो भाग म्हण आयोजित केल्ल्या भव्य शौर्य यात्रेचे फुडारपण केले. शेकड्यांनी वर्सां सोमनाथ देवळाची राखण करपी असंख्य झुजाऱ्यांचो भोवमान करपा खातीर 108 घोड्यांची विधीपूर्वक मिरवणूक यात्रा जाली. हातूंत गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुखेलमंत्री हर्ष संघवी हांणी वांटो घेतलो. ह्या मिरवणुकीत देशभरांतल्या हजारो भक्तांनी वांटो घेतलो. सोमनाथ देवळाची राखण करतना आपलो जीव वगडायल्ल्या असंख्य झुजाऱ्यांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओंपली. तशेंच सोमनाथ महादेव हांची पुजा करून प्रार्थना केली. मारवाडी विद्यापीठांत कच्छ आणि सौराष्ट्र प्रदेशा खातीर वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिषदेचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांचे हस्तुकी राजकोटात जाले. 4 वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिषदेंतली ही दुसरी परिषद जी यशस्वी वायब्रंट गुजरात मॉडेल विकेंद्रीत करपा खातीर तयार केल्या. सौराष्ट्र आणि कच्छच्या 12 अस्तंत जिल्ह्यां खातीर गुंतवणूक संद आणि उद्देगीक वाड घडोवन हाडपाची मोख दवरल्या. आपल्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवे ग्रीनफील्ड स्मार्ट उद्देगीक इस्टेट्स आणि खाशेली वैजकी उपकरण पार्का सहित महत्वाच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचे अनावरण केले. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद मेट्रोच्या फेज 2च्या उरिल्ल्या भागांचे सेक्टर 10A गांधीनगरातल्या महात्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन मेरेनचे उक्तावण करतले. 2026 के आरंभ के बाद ये मेरा गुजरात का पहला दौरा है. और सुखद इसलिए भी है क्योंकि 2026 की मेरी यात्रा सोमनाथ दादा के चरणों में सर झुका करके हुई है. और अब मैं राजकोट में
इस शानदार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूं। यानी विकास भी विरासत भी, यह मंत्र हर तरफ गूंज रहा है। मैं देश और दुनिया भर से यहां पधारे आप सभी साथियों का वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज तिरुअनंतपुरमात नव्या भारत नव्या केरळ परिशदेचे उक्तावण केल्या उपरांत उपस्थितांक संबोधित केले। आयुर्वेदा, माहिती तंत्रगिन्यान, पर्यटन, खेळ या वाठारांत केरळान केल्ल्या उदरगतीची तोखणाय करतना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केरळ राज्यांत भाजपाच्या फुडारपणा खाला नव्या फुडाराची गरज आसा अशें स्पश्ट सांगलें। विजय हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना। ये तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है। उपरांत केंद्रीय मंत्र्यांनी राज्यातल्या थळाव्या संस्थांच्या नव्यान वेचून आयिल्ल्या भाजपा प्रतिनिधींबरोबर चर्चा केली। ताचे पयलीं तिरुअनंतपुरमातल्या पद्मनाभ स्वामी मंदिरात वचून पुजा केली। दोळ्यामुखार नवीन सपना आणि देशा खातीर कितें तरी करपाची उमेद घेवन देशभरातले तरणाटे फुडारी नवी दिल्लींत आयोजीत विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग कार्यावळींत वांटेकार जाल्यात। ह्या कार्यावळी अंतर्गत आपले विचार सरकारा मेरेन पावोवपाची ही बरी संद मेळ्ळ्या अशें तरणाटे सांगतात। भारतांत सध्या भरपूर संदी आसात। योग्य मार्गदर्शन आणि बरी माची मेळ्ळ्यार तरणाटे देशाक व्हडा उंचायेर पावयतले अशें तांचें मत आसा। आयकुया तांचेच कडल्यान। ये बहुत अच्छा स्टेप था कि हमें इधर 3 दिन बुलाया एंड टू गिव अस अ वेरी क्लियर विजन अबाउट व्हाट वी शुड सी फॉर द फ्यूचर एंड डू फॉर द फ्यूचर। हम यूथ एक सबसे बड़े पावर हैं पूरे इंडिया के लिए और हमारी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा भारत आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे कि अजीत सर ने हमें बताया भी था कि हमें एक प्रॉब्लम पे अगर हमें उसका सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा है तो हमें उस पर अटक नहीं जाना चाहिए, हमें आगे के लिए भी सोचना है और बीइंग अ यूथ ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इंडिया को आगे तक लेके जाएं। As a youth, we get so much motivated by the social media, by the people around us, but we don't perform. And that message will stay with me. Why? Because I will try to perform, not to just deliver the message. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतेगा? क्या सूर्या की लीडरशिप में युवा टीम इंडिया का सूर्योदय होगा? अभिषेक, बुमराह, तिलक और हार्दिक हैं खिताब बचाने को तैयार। देखिए T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने चहते चैनल डीडी स्पोर्ट्स, डीडी फ्री डिश पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रिया शर्मा की मौत एक ऐसे स्मार्ट अपार्टमेंट में जहां सब कुछ ऑटोमेटिक था और इंटेलिजेंट भी। I feel सारे IoT डिवाइसेस का नेटवर्क भी सेम है, which means that this is a very similar case to Priya's. Exactly. ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे अपार्टमेंट 12A में भी हुआ है। मेरे पास इनका IP एड्रेस है, I can track them. परफेक्ट, एक बारी करके देखो। Time is running out. Action have consequences. Death से एक दिन पहले लिखा है तुमने। लेकिन मालविका हुआ तो है। 2 people have died because of this CO poisoning. But any evidence कहाँ है? इस लैम्प के थ्रू दूसरी डिवाइसेस को कमांड किया। ये देखो, मुझे बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि इन दोनों के बीच में कोई मैसेजेस नहीं थे। सो मैंने डिलीटेड डेटा रिकवरी टूल रन किया। गुड। एंड कुछ मैसेजेस सामने आए। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। खबरों।
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थसंकल्पांतल्यान सुमार 4,000 कोटी रुपयांची मागणी केल्या. तातूंत पर्यटन, भलायकी, मुळाव्यो सुविधा, उद्देग वाठार, कोयर वेवस्थापन हांच्या सयत हेर क्षेत्रां खातीर मजत मागल्या. कुशावती जिल्ह्याक पर्यावरण, हिंटरलँड पर्यटन तशेंच हेर उदरगतीच्या कामां खातीर 500 कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज दिवपाची मागणी केल्या. हमने खास करके गोवा के बारे में सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में जो स्कीम कंटिन्यू हो रही है 5 साल से उसको आगे कंटिन्यू करने की बात रखी. दैट इज द वन 100% उसका बेनिफिट स्टेट ले रहा है, इससे आगे भी लेगा. 15 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 700 करोड़ रुपीज इट इज रिकमेंडेड. तो 16 फाइनेंस कमीशन में इससे ज्यादा रिकमेंडेशन भी गोवा स्टेट को मिले, इसके लिए स्टेट ने रिकमेंडेशन रखी है. The next which is an being a tourism state, special tourism sector हमें मदद की जाए, इसके लिए हमने मांग की. हेल्थ सेक्टर में हमेशा के लिए गोवा कैटर्स नॉट ओनली द गोवा पॉपुलेशन, टूरिस्ट वहाँ पे जो आते हैं उनके लिए और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र और कर्नाटका उनको भी हम कैटर करते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्थ सेक्टर में स्पेशली फंड्स दिया जाए, इसकी हमने मांग रखी. द थर्ड डिस्ट्रिक्ट कुशावती जो हमने नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी हमने फंड्स की मांग रखी. सांताक्रूजचे आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांणी कांय जाण मुद्दाम थळाव्यां मदीं युनिटी मॉला विशीं फटीची म्हायती पाताळयता आनी तांकां भडकयता असो आरोप केला. आमदार रुडॉल्फ हांणी आपली बाजू स्पश्ट आसा अशें सांगलें. सीएमान ऑलरेडी सांगला तो एक आमी कितेंच जावंक दिवपाचें ना. आनी हे पळय न्हू हिंगा पॉलिटिक्स जालेली आहा, ते आमचे इनोसेंट लोकांक हे थिंगासर हें करता, नाडटा. हो सेंट्रल प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदीजीचो प्रोजेक्ट गमलें न्हू. आनी सेंट्रलाचे तिंकाणी परमिशन आहा, सगलें आहा, गमलें न्हू. आतां कितें आहा ते कोर्टान गेलेले आहा, ते कोर्टान कितें जावन कितें आसता न्हू, लोकांक जाय ते जावन, लोकांक जाय पळय ते जावन, म्हाका तशें कांय ना, गमलें न्हू. ते प्रोजेक्ट बरे हो कितें पळय ते एकूच कितें जाला, हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक इडीच, म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट, कसलो प्रोजेक्ट, कसो फायदो जातलो, कितें जातलो ते लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली, आतां सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो, कितें जातलो तें गमता. काणकोणच्या आदर्श युवा संघान आयोजीत केल्ल्या आदी लोकोत्सवाच्या समारोप सोहळ्यात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान थळाव्या नागरिकांक एक बरी माची तयार केल्या, ताच्या खातीर मुखेलमंत्र्यांनी आयोजकांक परबी भेटयल्या. स्वयंपूर्ण गोंय घडयतना फकत साधन सुविधाच न्हय तर मनीस संसाधन घडोवप ही सरकारची मोख आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. मी सातत्यान म्हणटा हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें स्वप्न की आत्मनिर्भर भारत ते स्वयंपूर्ण गोंयांत करता आसतना ते गोंय स्वयंपूर्ण कशें जावचें आनी काणकोण स्वयंपूर्ण कशें जावचें हाज्या खातीर सातत्यान एक प्रयत्न तांचो ध्यास म्हणून ते सदोदीत चलयत आसा. आनी हे स्वयंपूर्ण करता आसतना एग्रीकल्चर सेक्टर आसतलो, हॉर्टिकल्चर आसतलो, पीसी कल्चर आसतलो, डेरी फार्मिंग आसतलो, हे वेगवेगळे कन्सेप्ट लोकां मदीं कशे व्हरचे हाज्या खातीर तांचो प्रयत्न हो सदोदीत सुरू आसा. म्हणून स्वयंपूर्ण मिशन घेवन ते फुडें वता आसतना स्वयंपूर्ण काणकोणांतल्यान आमी पळयता की फाटल्या जर 5 वर्सांचो टेन्युअर जर काडून पळयलो आसत जाल्यार आमी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसच्या बाबतीत काणकोणांत 1 नंबरचें काम केलां. काणकोणांतल्या शेतकऱ्यांचें मना पासून अभिनंदन करता. मागीर ती काकडी तयार करपाच्या बाबतीत आसूं, मिरची तयार करपाच्या बाबतीत आसूं, भेंडे तयार करपाच्या बाबतीत आसूं, की तेंच्यांनी कितलेशाच मोठ्या प्रमाणात डबल प्रोडक्शन करपाचें काम हे काणकोणांतल्या शेतकऱ्यांनी केलां. हांवें हे लागच्यान पळयलां. स्वयंपूर्ण नारो घेवन जो आमी फुडें वता तो स्वयंपूर्ण नारो एका अर्थात आनीक फुडें वचपा खातीर म्हणजे एके वाटेंतल्यान प्रोडक्शन आसतलें, दुसरे वाटेंतल्यान मार्केटिंग आसतलें. आज कितलेशेच जाण आपले बारीक बारीक स्टॉल घेवन ह्या निमित्तात इट इज नॉट ओन्ली द एक्झिबिशन बट हो एके वाटेंतल्यान लोकांक एक्सपोजर दिवपाचो भाग आशिल्लो ह्या निमित्तात की हय आमी केल्ले प्रोड्यूस लोक विकत घेवपाक शकता. संसदेत मंजूर जाल्ल्या जी रामजी येवजणे संबंधी जागृताय घडोवन हाडपा खातीर भारतीय जनता पक्षान एका खासा पत्रकार परिशद घडोवन हाडिल्ली. हातूंत केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, आदले खासदार नरेंद्र सावयकार आनी हेर भाजपा पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. ही येवजण पुराय देशाच्या नागरिकां खातीर फायद्याची आसा ती जाणून घेवपाचो उलो केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी मारलो. उदरगतीची कामां करतना कांय जाणांचो तांकां विरोध आसता आनी तांणी राज्य सरकारा वांगडा चर्चा करून मार्ग काडचो अशेंय तांणी सुचयलें. जी रामजी जी स्कीम नवी पार्लमेंटातून ऍक्ट जाल्लो आसा, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जाल्ली आसा जी पयली स्पॉन्सरशीप नाशिल्ली
ताजें बजेट ठरिल्लें आसा 60-40 हो ताचो शेअर आसा आनी हो जो बदल घडला ताचो सर्वांकश ताचो विचार करून जो पयसो सेंट्रलातून मेळटलो किंवा जे राज्य सरकार घालतले पण असो वयले न्हय करता ताजे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो जावचो योग्य कामां गांवाच्यो अडचणी समजून घेवन खंयचे प्रोजेक्ट गांवांक आवश्यक आसा अशे पद्दतीन गांव ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभा ठरून त्या प्रोजेक्टाक प्रायोरिटी दिली वतली आनी त्या पद्दतीन त्या पंचायतीक पयशे व्यवस्थीत दिवन तो प्रोजेक्ट आमी तयार करून गेलो वतलो. काही वर्सां पयलीं काही प्रोजेक्ट नाशिल्ले गांवांक सगळे तरेचे अडचण नाशिल्ले परंतु काही आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या जे काही नदरेतून जे काही प्रोजेक्ट झाले सगळ्या घरांक गॅस मेळ्ळे सगळ्या घरांक लायट मेळ्ळी सगळे थोड्यांक करोडो लोकांक घरां मेळ्ळी अशे त्या लोकांचे प्रॉब्लेम थोडे सुटले. ही येवजण आदींच्या मनरेगा येवजणे परस अधिक प्रभावी आसा. हाका लागून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक हक्काचें काम तशेंच मोबदलो मेळटलो अशें भाजपा फुडारी नरेंद्र सावयकार हांणी सांगलें. ते आमकां जर लक्षांत घेत जाल्यार शहरी भाग आसत आनी गांवचो भाग आसत ग्रामीण भाग आसत ह्या दोनूय भागांची उदरगत जावची हे दोळ्या मुखार दवरून हो सरकार काम करता आनी म्हणून मनरेगा सारको जो सुद्दां कायदो आसा की जो सामान्य मनशाक तेका हक्क दिवपाचो तेका रोजगार उत्पन्न करून दिवपाचो अशा पद्दतीचो जो कायदो आसा त्या कायद्या भितर सुद्दां जो पयलीं मनरेगा 2005 आशिल्लो आयज आमी 2026 आसा 20 वर्सां उपरांत जेन्ना परिस्थिती बदलता त्या परिस्थितीचो सगळो नियाळ घेवन केंद्र सरकारान हेच्या संबंधांतलो कायदो जो आसा तो लागू केल्लो आसा. वास्को शाराच्या विकासा खातीर मास्टर प्लॅन तयार करून केंद्र सरकारान मंजूर केल्ल्या 150 कोटींच्या निधी अंतर्गत मार्च सावन वेगवेगळ्या विकास कामांक सुरवात जातली अशें नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांणी वास्कोन आदलें नुस्तें मार्केट मोडून सुमार 8 कोटी रुपया खर्चून उबारिल्ल्या नव्या नुस्तें मार्केट इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार सांगलें. स्वतंत्र पथ आनी FL गोम्स मार्ग रस्त्याच्या वाठाराच्या 10 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या सोबितीकरण प्रकल्पाची सुरवात नगर विकास मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाली. मुरगांव नगरपालिकेच्या वाठारांत वेलनेस सेंटरचे उक्तावण लेगीत तांणी केलें. ह्या वेळार पंचायत मंत्री मोविन कुदिनो आमदार संकल्प आमोणकार आमदार कृष्णा दाजी साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मास्टर प्लॅन आमी पयलीं तयार केले. आयज दाजी सरकारान आयज जे कितें प्रकल्प सांगले जी सुडाच्या माध्यमान व्हरूंक जाय हे सरकारान ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला. आयज आमी सगळे लोक जे आसा प्रत्येकाक दिसता की कित्याकूच पणजी शहरूच कित्याक आमी डेव्हलप करपाक जाय. पणजी शहराचे फुडें वचून आमी आयज वास्कोचो परिसर जो आसा आयज स्वातंत्र्य पार्क आसूं आनी हो रस्तो आसूं काय ब्युटिफिकेशन वास्कोचे आसूं काय ओपन स्पेस डेव्हलपमेंटाचे आमी विशय जेन्ना उलयता प्रत्येक वास्कोकाराक दिसता की आपलो वेगळ्या तरेन आपलो परिसर सुदारपाक जाय. वेगळे तरेन आपले आमी रावता ते राणीमान एक वेगळ्या तरेन ती दिशा त्या दिशेन आमी वचपाक जाय. आयज वास्को डेव्हलपमेंट आनी आयज दाजीन जे सांगला आयज एक परिवर्तनाच्या मार्गार वयतले. आमी आयज आमकां 15 दिसां भितर आमकां फंड अलोकेशन जातले आनी हांव दाजीक शब्द दिता की मार्चच्या पयलीं आमी फावंडेशन स्टोन्स आमी घालून प्रत्येक कडेन संकल्प आसूं मोवीन आसूं आयज आमचे दाजी आसूं जे कितें करपाक जाय हे आमी मार्गार लावन मागीर आमी 2027च्या इलेक्शनाची मागीर चर्चा आमी करुया. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात आयोजित केल्ल्या कैलासवासी श्रीमती किशोरीताई हडणकर हांच्या स्मरणार्थ 11व्या अखिल गोंय बायलां संगीत नाटक सर्तीचे उक्तावण फामाद नाट्य कलाकार तशेंच सूत्रसंचालक डॉ. अजय वैद्य हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार राजीव कला मंदिराचे सांस्कृतीक आयोजक दीपक नायक, श्रीकांत गावडे आनी सांस्कृतीक अधिकारी सुनील केरकर हाजीर आशिल्ले. अंदू ह्या बायलां संगीत नाट्य सर्तींत वट्ट 11 संस्थांनी वांटो घेतला. ह्या सर्तीची सुरवात संत सोयरोबनाथ आंबिये सांस्कृतीक महिला मंडळ पालये हांच्या संगीत अवघी विठाई माझी या नाटकांतल्यान जाली. राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा स्वर्गीय किशोरीताई हडणकर स्मृती प्रित्यर्थ आयोजित ही 11वी अखिल गोवा महिला संगीत नाट्य स्पर्धा आजच्यान सुरू जाता. आजच्यान म्हणजे 10 तारखेच्यान आनी ती 20 तारीख मेरेन चलतली. टोटल 11 ग्रुप पार्टिसिपेट जाल्या आनी सगळ्या गोंयच्या रसिकांनी ह्या स्पर्धेचो आस्वाद घेवचो. टोटल 11 आसात. मुखेल सोयरेमन डॉ. अजय वैद हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें. फक्त स्त्रियांसाठी सुरू केलेली ही स्पर्धा 11 वर्ष जिवंत ठेवणं हे फार महत्त्वाचं काम आहे. आणि यावेळेला मला पार्सेकर स्त्री संगीत नाटक मंडळीची आठवण होते. पार्सेकर स्त्री संगीत नाटक मंडळी ही गोव्यातली पहिली
केवळ महिलांनी चालवलेली संगीत नाटक मंडळी, ज्याला आज जवळजवळ 110 वर्षांचा काळ झालेला आहे, महिलांनी संगीत नाटक करावं ही आपली विस्मृतीत गेलेली परंपरा होती. तिला पुनरुज्जीवित करून सातत्यानं 1 दशक ही महिलांसाठी असलेली संगीत स्पर्धा चालवल्याबद्दल राजीव गांधी कला मंदिरचे सगळे संयोजक आहेत, इथले मॅनेजमेंटचे सहकारी आहेत, त्यांचे पहिल्यांदा मी अभिनंदन करतो. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. इस जेल में बिताए एक एक दिन, एक एक रात, एक एक पल का हिसाब किताब मैं चुकता करूं. मैं लौट कर आती हूँ तो आपको सब बताती हूँ. कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है. देव का ये कहना है, बारात इस घर से ही जाए और आकर्षक दुल्हन बनकर वापस इसी घर में. देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर. हिमालय में ऐसी बहुत सी मछलियां हैं जो धारा के विपरीत बहती हैं. ये कहानी भी एक ऐसी ही मछली की है और इस कहानी से आपको अपनी जिंदगी के लिए जरूर सबक मिलेगा. तो मैंने ये सोचा कि अगर दिया जलाना ही है तो फिर अपने घर में जलाया जाए, मंदिर में जलाने से पहले अपने घर में जलाया जाए. अगर हम अपने गांव देहात में काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे, उनके बीच रह सकेंगे. मेरे नाते कुछ परिवारों में जो है दिया जलेगा, खाना बनेगा. भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. इसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुंबईच्या मरीन ड्रायव्ह वाठारांत देशाचे 3 सशस्त्र दळाचे आदले सैनीक आपल्या घरच्यां सयत व्हडा प्रमाणात उपस्थित रावन वेटरन्स डे परेडीन वांटो घेतलो. ह्या परेडीन वीरता पुरस्कार मेळयल्ले दिग्गज आनी 80 वर्सां पुराय केल्ले आदले सैनीक व्हडा प्रमाणात वांटेकार जाल्ले. नौदळ अस्तंत वाठाराचे मुखेल व्हायस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी 5वो बावटो दाखोवन परेडीक सुरवात केली. शारिरीक दुर्बलता आसून लेगीत कांय वरिश्ठ सैनिकांनी व्हील चॅरार बसून ह्या परेडीन वांटो घेतलो. ह्या परेडीन देशाच्या सुरक्षे खातीर सर्वोच्च बलिदान दिल्ल्या सैनिकांक उपस्थितांनी नमन केले. ह्या वेळार उलयतना मुखेल व्हायस ॲडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी आदल्या सैनिकांक तांणी दिल्ल्या बलिदाना खातीर याद करप म्हत्वाचें आसा अशें सांगलें. The Veterans Day is observed by the Indian Armed Forces every year on the 14th of January, and we see it as an annual occasion where all of us can pay our deep respects, our tribute to the veterans for the service that they have rendered to the country. We believe very strongly that people who wear the uniform and dedicate their lives to protecting the safety and security of this country, very many times at the cost of making the supreme sacrifice, such people need to be remembered at least once publicly and officially by a grateful nation and its grateful citizens. And therefore the Veterans Day is a very important event for us. This Veterans Parade itself in the city of Mumbai is a very, very unique event. केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया आणि ब्राझीलचे आदले फुटबॉलपटू गिल्बर्टो डिसिल्वा हांणी भारत भोंवडेर आशिल्ल्या फिफा संवसारीक ट्रॉफीचे नवी दिल्लींत अनावरण केले. ह्या कार्यावळी उपरांत ह्या ट्रॉफीची भारताची 3 दिसांची भोंवडी सुरू जाता. नवी दिल्ली उपरांत ही ट्रॉफी गुवाहाटी दौऱ्याचेर एका दिसा खातीर वतली. फिफा संवसारीक करंड सर्त अंदू जून 11 सावन अमेरिका, कॅनडा आनी मेक्सिको हांच्या जोड यजमानपणाखाला जातली. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी ह्या ट्रॉफीच्या भोंवडेंतल्यान खेळा प्रेमा मदीं उत्साह निर्माण जातलो अशें सांगलें. दोस्तों, ये ट्रॉफी टूर केवल ट्रॉफी टूर नहीं है. ये ट्रॉफी इंडिया में 3 दिन रहेगी. हमारे देश के युवाओं का उत्साहवर्धन होगा. हमारे देश के युवा फुटबॉल के प्रति जागरूक होंगे.
ब्राझीलचो आदलो खेळगडो गिल्बर्टो डिसिल्वा हाणें भारतांत केल्ल्या यजमानके खातीर भारताची तोखणाय केली. Here also we want to thank all of you for the great support, fantastic welcome, to hosting us, to bring this beautiful trophy here. केंद्रीय युवा वेवहार आणि खेळा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया हांणी 56व्या फिट इंडिया संडे आणि ऑन सायकल ह्या कार्यावळीन नवी दिल्लींत वांटो घेतलो. हातूंत विकसीत भारत यंग लिडर्स डायलॉग ह्या कार्यावळीन वांटेकार जावपा खातीर देशभरांतल्या आयिल्ल्या युवा फुडाऱ्यांनी वांटो घेतलो. भारतीय टेनिस खेळगडो लिएंडर पेस तशेंच बॅडमिंटनपटू पुलेला गोपीचंद हे ह्या कार्यावळीन वांटेकार जाले. ह्या उपक्रमाची पुलेला गोपीचंद आनी लिएंडर पेस हांणी तोखणाय केली. I commend and compliment Modi ji for coming forward and doing the Viksit Bharat Young Leaders Forum, and especially in full support of Mansukh Mandavia sir for doing such a wonderful job as our sports minister. To have 22 lakh people participate consistently Sunday on Sunday to actually have this event is a great thing. I'm very happy with the kind of progress, and to be able to participate in the Viksit Bharat Young India Young Leaders Initiative was really a great experience, and commend the government on the wonderful. वडोदरा गुजरातांत चालू आशिल्ल्या भारत आणि न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय एका दिसाच्या माळेंतल्या पहिल्या सामन्यात न्यूझीलंडान भारता मुखार 301 धांवड्यांची मोख दवरल्या. 50 षटकां उपरांत न्यूझीलंडान 8 गडे वगडावन 300 धांवड्यो केल्ल्यो. निमणी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना भारतान 3 षटकांत 10 धांवड्यो केल्ल्यो. भारतान कुरुबावलो जिखून पहिली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. ह्या खेळांत यष्टीरक्षक ऋषभ पंत हो दुखापतीक लागून खेळचो ना. शुभमन गिल हाची T20 संवसारीक करंड सर्तींतल्यान भायर दवरल्या उपरांतची पहिली आंतरराष्ट्रीय मॅच आसा जातूंत तो मुखेलपण करता. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 20 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट मुखेल खबरो. देशात फूट घालपे आड नागरिकांनी एकवटीत रावपाचो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारलो. सोमनाथ स्वाभिमान पर्वात प्रधानमंत्र्यांची खासा उपस्थिती. वायब्रंट गुजरात प्रादेशीक परिशदेचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी राजकोटांत जालें. 14 नवे ग्रीनफील्ड स्मार्ट उद्देगीक इस्टेट्स आनी खाशेले वैजकी उपकरण पार्का सयत म्हत्वाच्या मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पाचे प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी अनावरण. भाजपाच्या फुडारपणाखाला केरळात गरज नव्या नेतृत्वाची. केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांणी तिरुवनंतपुरमात केलें मार्गदर्शन. फकत साधन सुविधाच न्हय तर मनीस संसाधन तयार करप हे सरकारचे ध्येय आसा. मुखेलमंत्र्यांनी आदी लोकोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक केले उलोवप. आणि युनिटी मॉला आड कांय जाण थळाव्यांक भडकयतात असो आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांचो आरोप. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरापत्र आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आता हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.